जिगी बिगी तारा सीझन 2 हाचे रनर अप जावन आसा अनोरा मेंडोन्सा. जिगी बिगी तारा सीझन 2 हाचे विनर आम्ही डिक्लेअर करता अलिशा सांतोमायर. कार्मेल किरणाच्या सर्वेक्षकांक म्हजो प्रणाम. आज आमच्या सांगात दोन जिगबिगी तारा आसात. जिगबिगी तारा कित्याक हांव म्हणटा गे म्हूण सांगल्यार जिगबिगी तारा म्हणलो दैज वर्ल्डचो संगीत रियालिटी शो विनर आनी रनर अप अलिशा आनी अनोरा आज आमच्या सांगात येवन ह्या जिगबिगी तारांची काणी आमच्या सांगात वांटून घेतली. तर गळाय करनासतना या तांचे लागीं आमी आज उलया. तर हांगासर आसा अलिशा सांतोमायर. पण हाय म्हण. हाय मॅम. ओके. तर ते आसा अनोरा मेंडोन्सा. तर तुमकां दोगांयकी फर्स्ट ऑफ ऑल आमच्या सर्वेक्षका तर्फेन आमच्या सगळ्या टीम तर्फेन कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा कित्याक एक व्हडलो संगीत शो तुमी विन जाल्या ते दैज वर्ल्डाचे ते एक कुरो तुमकां मेळ्ळा. तशें म्हणटा आसतना तुमकां दोगांयकी कशें भोगता. सो अलिशा हांगा विनर तूं पयलें उलयतय की सांगतय की येस कशें आसा फिलींग. मस्त खुशी भोगते आसा. सगळी सपोर्ट करतात आमकां. मस्त जाणां कुटुंबदारां जावं दी फिरगजकारां जावं दी मस्त जाणांचे विशेस आनी आयल्यात आमकां. तशें मस्त खुशी भोगते आसा. ओके अनोरा तुका कशें फील जाता. म्हाका सेम फिलींग खुशी जाता. पुराय सपोर्ट करतात मस्त पयल्यान पयलें इस्कालाची जावन दी वाड्याकारां फिरगजकारां तशेंच मुखार अवकाश आसा म्हूण भोगता म्हाका. वाव नायस. आता तुमची दोगांय आमच्या जोशल स्विडा डिसोजा आमची जोशल मॅम तुमची जड्जीच जावन आसली तांचे कडेन फाटल्या 3.5 वर्सां जावन तुम्ही संगीत ट्रेनिंग काण घेतात म्हणून म्हाका आयकलें. तशें हांवें जोशल मॅमाक कॉल केलें तुमच्या विशयान विचारूंक तुमी भुरगीं कशीं इतली तुमचे कले पोखरेपण आसात गी तुमचे काले बडी तमाशेचे कले बडी सांगतात गे म्हणून. जोशल मॅमान म्हाका मेसेज करून सांगलें लिजाबाई ना ती बाल्या बारी बरी भुरगीं ती फाटल्या 3.5 वर्सां जावन ट्रेनिंग करन आसात रेग्युलर क्लासीक येतात मस्त हार्डवर्क करतात म्हणून सांगून. जोशल मॅम ओट्टूक तुमचे एक बॉन्डिंग जोशल मॅम ओट्टूक तुमचो तो एक संबंध ताचे विशयान म्हाका कितें सांगतात. आमकां जोशल मॅम वाटतो क्लास काडूचे म्हळ्यार बारीच खुशी जाता. ती मस्त लायक एक कॉन्सेप्ट तिणें काण गेल्यार ते अर्थ जायनासतना नेक्स्ट कॉन्सेप्टाक ती वचना. ते खाली डाउट्स जाल्यार ते क्लियर करन ताच्या उपरांत ती नेक्स्ट कॉन्सेप्टाक येता. तशें म्हणटाना आमकां बारीच खुशी जाता तिचे क्लास काण येवंक. तशेंच आमी 3.5 वर्सां तिचे तावन क्लास काण येवन आसा. आमची ग्रेड 2 एक्झाम मुक्ताली. आतां आमी ग्रेड 3 शिकते आसा तिचे तावन. म्हणटना अनोरा तुजी एक एक्सपिरियन्स जोशल मॅम आवडतो ते म्हणाले बारी मोगाचे मॅम बारी बरें शिकयता म्हणून सांगून तुका कशें भोगता. सेम फिलींग सांगूंक गेल्यार बरें करून शिकयताय म्हूण येता. तशेंच डावट काले आसल्यार नेक्स्ट कॉन्सेप्टाक वसिना बरें करून शिकयता. तशेंच पाप मॅम म्हूण येता आमकां. थोडे पुटी आमी भोगचे म्हाका भोगचे काले टिचरां थोडे पुटी जोर आसा जेमचो तेतला मात्र भुरगीं शिकतात. पाप मस्त कोंडा करून शिकयल्यार थोडे पुटी पोखरीपणां करची आसतात. तुमी पोखरी म्हणजे कितें ती म्हणाली ना बुरी भुरगीं म्हणाली तुम्ही पोखरीपणां करतात गी. ना 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 तुमकां पळय पोखरीपणां करचे बरें दिसना. तर म्हाका अनोरा कडेन एक सवाल विचारूंक जाय. म्हाका तुजी हायट पळयतना बारीक खुशी जाता 10th स्टँडर्डात आसय पूण हांवें एक आयकलें तुज्या हायटाक तुज्या मम्मी डॅडी तुका दोगांनी धरून ओडले म्हणून सांगून हांवें आयकलें. ना 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 मागीर तुज्या हायटी पटलें सिक्रेट काले. म्हजे बाप्पू लांब देखून हांवें बाप्पू लांब देखून तुय लांब. तर तुमी दोगांय एकाच फिरगजीची गंटल गट्टे फिरगजीची आणि एकाच वाड्यांत नेबर्स म्हणून ही हांवें आयकलें. तशें ल्हानपणांत हांव तुमच्या एका फ्रेंडशिपा विशयी म्हाका केलें सांगताय ते ताका पळयता ते ताका पळय दोगांनी सांगीत कोणी सांगीत म्हाका नो प्रॉब्लेम. स्माईल सुबीत आसा म्हाका पूण आज काल स्माईल केल्यार आमची विक्षकांक गेल्यार बोर जाता देखून तुमी काले सांगूंक शकतात. आमी ल्हान तावन जावन ती ड्युएट सिंग केला. मस्त प्रॅक्टिसांनी करून हांव ताच्या घरा येता ते म्हज्या घरा येता प्रॅक्टीस करूंक. आनी तशें आमचे नोक जोक आनी बरा मस्त लायक बरें बॉन्डिंग आसा आमचे थंय. तशें आमी एक बरे फ्रेंड्सी म्हूण येता. बरे फ्रेंड्सी म्हूण येता. विन जाता ना आतां ते फर्स्ट विन जाल्या म्हणून काही म्हणून अनोरा अभ्यास जाल्ले आसा. ना 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 फ्रेंड येता विन जाल्ले. तशें बरोबर म्हणटा आसतना तुमी संगीतांत एक मुखार वचत जें म्हणून सांगून तुमकां आयडिया काल्याक आयली तुमकां सिंगिंगाचें टॅलंट तुमचें तें आसा म्हणून सांगून पारकिल्लें कोणें मागीर संगीताचें एका जर्नी तुमकां मुखार धाडी जें म्हणून सांगून एक कोणाक आयडिया आयली हाचे विशयान म्हाका कितें सांगतात गी. म्हाका धाकटें आसतना म्हळ्यार म्हज्या पयल्या कुमगारा दिसा म्हाका हांवें किर्तन गायिल्लें म्हज्या कुमगारा दिसा. सो ते जाल्यार आमचो विकार बाप फादर जेसुदास फादर आशिल्लो तांणी आमकां मातसो प्रोत्साह दिला. तशेंच इस्कालांत जावन दी या इगर्जेंत मस्त कॉम्पिटिशन्सांनी तातूंत भाग घेतलो जावन आसा हांवें. तशेंच प्रेसिला आंटीन म्हळ्यार अनोराच्या मम्मीन आमकां कोंकण नाटक सभांत ड्युएट या सोलो सिंग करूंक प्रोत्साह दिल्ले आसा. तिणें मस्त आमच्या फाटल्यान मिनत काडल्या. तशेंच हांव दी म्हज्या मम्मी डॅडीनी मस्त मिनत काडल्या.
तशेंच आतां आमचो विगार बाब जावन आसा फादर रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा तांणी आमकां मस्त सपोर्ट दिला आनी तशेंच आमचो कोयर मेस्त्री सुनील सर तांणी आमकां मस्त सपोर्ट दिला आमकां प्रोत्साह केला मस्त सिंगिंगाच्या क्षेत्रांत तशेंच जोशल मॅम तांणी आमकां मस्त सपोर्ट दिला थँक्यू सो मच तुमकां सगळ्यांक की आमकां Wow. प्रोत्साह केल्ल्या खातीर ब्युटिफूल अनुराग काली सांगू कशें तें तुका एक संगीताची एक उर्बा करून येवंक स्टार्ट जाली म्हाकाय तशेंच म्हज्या पयल्या कुमगारा दिसा हांवें एक कंतार गायल्लें म्हज्या फॅमिली मेंबर्सांनी काजिन्सांनी पुरान येवन सांगलें तुका सिंगींग करूंक बरें ताळो आसा तुज्या थंय तें एक टॅलंट आसा म्हूण सांगलें तशें जावन म्हाकाय बगलें वय म्हाकाय टॅलंट आसा मागीर तशें म्हज्या मम्मा डाडांनी म्हाका खंय कॉम्पिटिशन्सांनी आल्यार पार्टिसिपेट करूंक सोडलें सो थंय वचोन कॉन्फिडन्स येवंक सुरू जालें तशेंच त्या कॉम्पिटिशनाक वचूंक म्हाका सुनील सरान मस्त प्रॅक्टीस दिल्लें ताचे उपरांत तुका आनी किल्लें आसा टॅलंट आसा म्हणून मागीर जोशल मॅमान म्हाका ट्रेनींग दिवंक स्टार्ट केलें सो आय थँक सुनील सर तशेंच जोशल मॅम म्हाका सिंगिंगांत मस्त हेल्प केल्ल्याक तशेंच फॅमिली मेंबर्स आनी तशेंच पुरा वाड्यागारा फिरगसगारा आनी तशेंच रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा पाद्र्याप आमचो ताणें आमकां फूल सपोर्ट केला आमकां रियली पाद्र्याप तुमकां मस्त थँक्यू एक विगार बरो आसा जाल्यार सगळी फिरगस बरी जाता खंय तशें म्हणटना फादर रॉनी विशयांत हांवें वळखता तांकां कित्याक युवा जाण सांगता सडा ते पयलीं आसताले तशें म्हणटा आसतना तुमी फादरापाकी थँक्स म्हणून सांगलां तशें हांवें म्हणटना आतां तुमी जोशल मॅमा कडेन एक तुमची जोशल मॅमाक तुमचे टिचर जावन तुमी सिलेक्ट करचे जाल्यार तिचे कडेन संगीत शिकचे म्हणून सांगून तुमकां खंयतून मोन येयलें कोणें तुमकां तिचे विशयान सांगलें तें इल्लें म्हाका सांगतात गी म्हज्या मम्मान आय थिंक फेसबुकान पळयतना तिचें एक पोस्टर आयिल्लें आनी ती बरी सिंग करता म्हणून मँगलोर घरा तशें पुराय सांगताली ती बरी सिंगर तशें जावन तिचें हांव ट्रेनींग घेतल्यार म्हाका एक बरें तशें म्हूण मोत आयली कोन्ना सो तशें जोशल मॅम तिचे हांव ट्रेनींग घेवंक येतलें तुमी रावतात गणकाल काडटे आनी तुमी तुमच्या ट्रेनिंगा खातीर कोडयाल म्हणून येताल्यात की न्ही ऑनलायन ट्रेनिंग काण घेतात ट्रेनिंग कशें चलतालें जोशल मॅम कशें ट्रेन करताले तुमकां जोशल मॅम ऑनलायन ऑफलायन दोनी काण घेताली तशेंच आतां जिगी बिगी तारा ताका जावन आमकां तिच्या घरा आपयलें तिणें स्पेशल ट्रेनींग आनी दिवंक जोशल मॅमान तुमकां मस्त सपोर्ट केला जोशल मॅम हांव चिंता खंडीत जावन तुमचे ते जेगी बेगी तारा जेडमिलची तारा पयल्यांदा पळयली जाल्ल्यान तुमकां एक स्टाराच्या लेवलाक व्हरून तिणें पायलां तशें म्हणटा आसतना इस्कलाक येता आसतना तुमी एकलें 10th स्टँडर्ड एकलें दोगांय 10th स्टँडर्ड येता सो मेन SSLC म्हणटना फुल प्रेशर कुकरांत आसतात भुरगीं आमची काल आतां शुटिंगाक आनी पळयतना क्लासीस मिस करच्यांनी पुरो पडटाल्यो त्या वेळार इस्कला तावन खंय म्हणी प्रॉब्लेम जाला की म्हळ्यार टिचरान पुरो रजा दितली म्हाका नोट्स बाकी उरलो आनी परत कशें हँडल करतल्यात आमकां टिचरांतून सपोर्ट आयिल्ल्यान आमी एक चूर टेन्शन फ्री जावन प्रॅक्टीस केला तांणी आमकां नोट्स आनी इनकम्प्लीट जाल्यार वणना आनी की टायम आसा हॉलिडेज आसा ते जाल्यार कंप्लीट कर क्लासीस आमी तुका परतून शिकयता डावट आल्यार ये नाल्यार तुज्या फ्रेंड्सा कडेन इसार तशें पुरा मॅनेज केलां तांणी जावं दी आमी जावं दी दोनी सायडींतून इक्वल बॅलन्स्ड मॅनेजमेंट आहलें ओके तूं खालें म्हणून कशें तें सेम हांवें खाल्लें गो ते दोगांय कडेन खंयचे एक सवाल विचारल्यार आसा आपल्या दोगांय येस मुझे सेम म्हणून कॉपी पेस्ट करतात ओके तशें म्हणटा आसतना तुमकां जिगी बिगी तारांची तुमची जर्नी आसली सो तुमकां कितले एपिसोड आसले टोटल 5 राउंड्स या 6 राउंड 5-6 राउंड्स आसले आतां त्या 6 राउंड्सांत इतली जाणां भुरगीं आसतना तांचे मदें एक तुमकां हर एक स्टेप जो नेक्स्ट स्टेपाक येताना कितलो संतोष भोगताले आनी कितले टेन्शन जातालें आमी पोत सिलेक्ट करून आमी जोशल मॅमाक धाडटल्या वा ती आमकां सिलेक्शनाक पोत आनी परत धाडटली तशें आमी तिच्या हेल्पान पोत आनी सिलेक्ट करन तशें प्रॅक्टीस करन आनी परत आमी प्रॅक्टीस करतले तशें एका पोदा खातीर प्रॅक्टीस करतले तशें म्हणटा एका दिसाक एक संगीतकार जायचे जाल्यार तुमी थोडे पुट आयस्क्रीम खावंक जायना कोल्ड जाल्यार पिवंक जायना काय एन्जॉय करूंक आनी परत जायना वॉयसाचें ट्रेनींग जावन दी वॉयस बरो सांबाळचो जावन दी ताची क्वॉलिटी सांबाळची जावन दी मोस्ट इम्पॉर्टंट तशें तुमी सगळें तुमच्या फॅमिलीचे आयस्क्रीम बसून खाताना तुमी म्हणी सॅक्रिफायस केल्लें आसा की सॅक्रिफायस आतां म्हाका शेल जाल्या कुशेन आयस्क्रीम खाल्लें तर खाल्लें आतां शेल जाल्या देखून सॅक्रिफायस म्हळ्यार विन जायचे जाल्यार सॅक्रिफायस करीचे देखून म्हजे खातीर म्हाका आशा जाता म्हणून म्हज्या फॅमिली मेंबर्सांनी अप्रॉक्सिमेटली एक 6 months गे आयस्क्रीम या तेलसानाचे कांय खावना आमी हांवें जावं दी म्हज्या फॅमिली मेंबर्सांनी जावं दी खावना देखून म्हाकाय शेतांनी सॅक्रिफायस करतना हांवें करी
रिजन म्हणून फील जालें. ओके तुम्हाला म्हणते सेम तशेंच म्हाका आयस्क्रीम आनी तेलाचे संगती ते मस्त लायक. सो तशेंच म्हाका हांवें आतां म्हणजे जिगी बिगी ताराचे जर्नी जाल्लें हांवें मस्त आयस्क्रीम आनी तशें पुरा खावंक सुरू केलें आतां. सुरू केले. ओके तशें म्हणटा आसतना तुमच्या वेळार नोट्स आनी बाकी असल्या मम्मी डॅडी कमी बरोवन दिताली गी ते करूंक ना हँड कळटे टिचरींग न्ही. तुमच्या फॅमिलीच्या विशयान तुमी काले सांगूंक शकता तुमच्या फॅमिलीन कोण पुरो आसात तुझ्या फॅमिलीन मागीर तुझ्या फॅमिलीन कोण पुरो आसात? म्हज्या फॅमिलींत म्हजो डाडा म्हजी मम्मी आनी म्हजी दोगां भयण्यो आसात. म्हजो डाडा सोशल वर्कर जावन आसा तशेंच इंटरनॅशनल बॉडी बिल्डर जावन आसा. म्हजी संगीत म्हाका अनिल रिबन मेंडोन्सा. ओके मागीर म्हजी मम्मा हाऊस वायफ प्रिसिला डिसोजा आनी म्हजे भयण्यो ॲडल मेंडोन्सा तशेंच एंजल मेंडोन्सा. म्हजो डाडा मस्त सोशल वर्कर तशेंच ताचे ओन बिझनस आसा सॅलुनाचे. म्हजी मम्मी थ्रोबॉल प्लेयर जावन आसली आनी म्हजे भयण ॲडल मेंडोन्सा ते स्पोर्ट्सांत मुखार आसा तशेंच एंजल मेंडोन्सा म्हज्या फाटल्यान सिंगिंगान ते आसा. सो म्हज्या ट्रेनिंगान जावन ती म्हज्या मम्मा डाडान म्हज्या भयणींनी सपोर्ट केला. म्हाका स्टेप्स डान्स करतना स्टेप्स घालूंक जावन ती म्हज्या भयणींनी सपोर्ट केला. एंजल मेंडोन्सा तशेंच ॲडल मेंडोन्सा. घरा टायमपास तिंत जायचे झगडे करूंक की तिंत जायचे. झगडटात तुमी पळय जरा पाप दिसता मात्र म्हाका झगडची वेळ आसा गे ताणी सुरू केल्यार इसल्यान तो आनी रिएक्शन वाचून घेतलो सुरू करना गे तर थोड्या फुटी ते म्हणटा मम्मी कडेन मागीर. ओके तुमगेर कोण पुरो आसा सांगता गे म्हाका आलिशा? हांव म्हजी मम्मी डाडा आनी म्हजो भाव आमी कुटुंबांत. म्हजो डाडा अशोक सांतुमेर, म्हजी मम्मी प्रमिला सांतुमेर आनी म्हजो भाव ॲडली सांतुमेर. म्हजो भाव कराटे आनी ड्रॉइंग तांतू पुरा इल्ले ताचे लायक अट्रॅक्शन वस्तू तांतू. आनी म्हजी मम्मी ऑफिस काम करता तशेंच म्हजो डाडा इलेक्ट्रीक ताचे पुरा काम करते आसा. सो तांणी म्हज्या खातीर मस्त सॅक्रिफायस केला म्हज्या फाटल्यान. शिक्षण जावन दी या म्हज्या सिंगिंगान जावन दी मस्त सॅक्रिफायस केला तांणी. सो हांव तांकां थँक्यू म्हणूंक आशेता. वय तुझ्या तुझ्या भावा मध्ये कोण सड्ड जोर भाऊ सगळं सांगचे किती आमच्या कोण कॅमेरा मुखार येतात मागीर आटली कडेन उलयाचे कडेन विचारतात कोण जोर घे म्हणून सांगून. तुम्ही विन जाल्यात एक टायटल विन जाल्यात जिगी बिगी तारा मुखार वचून काही आता आमचे कन्नडाचे सरिगमपा मूड बी लागीं लागीं सोनी हालतावर वचून आज एक इंटरनॅशनल सेन्सेशन जाला. तशें मुखार काही म्हणजे तल एक रियालिटी शोन तुमी पार्टिसिपेट करचे प्लॅन म्हणे आसा गी वेचे तशें एम आसा आमी ट्राय करतात आनी पार्टिसिपेट करून. तुमकां म्हणजे तुका वचूंक आशा आसा गी पळय प्लॅन केला गी? प्लॅन म्हळ्यार सद्याक 10th फुल टेन्शन आसा. फिनिश केली जाल्यार मागीरचे प्लॅन फुल रेडीत म्हूण येत. रेडी तो म्हण येता तर मुखार म्हळ्यार संगीत सोडून उरला खंयच्यान बरो इंट्रस्ट आहा तुमकां? म्हाका खेळच्यांत आहलें स्किप्पींग जावन दी थ्रोबॉल जावन दी आहली. मागीर 10th मागीर सिंगींग म्हणटना तें मागीर प्रॅक्टीस करतना मस्त आंग वळटा तशें पुरो जावन चूर ब्रेक दवरलें मागीर कंटिन्यू करची आशा आसा. तुका? म्हाका ड्रॉइंग जावन दी क्राफ्ट आनी पदां आयकोनची पदां सिंग करची तांतू मस्त हॉबीज आसात म्हजे. ओके तुमचे कडेन उलोवन म्हाका बारीच खुशी जाली. तशें म्हणटा आसतना आतां तुमी तुमची जिगी बिगी तारांची जर्नी तुमची वांटून घेवन गेल्या तुमी मुखार वचून संगीतान आनी कितें साधन करचें म्हणून चिंतून आसात. तुमच्या सगळें तुमच्या फुडाराक हांव बरें मागता. म्हणजे कितें जालां यू हॅव डन इट एक्सलंटली आनी बरें शायन जावन आसात. तशें मुखार वचून आनी एक व्हडलो एक काल म्हणटात एका इंडियन आयडलचे टायटल मेळटा आसतना पुरतून एवढी तुमचो इंटरव्यू काडपाचे भाग म्हाका मेळ्ळो गे म्हणून अशें येता. तशें म्हणटा आसतना इल्लेशें तुमची फॅमिली कशें वचून आमी इल्लेशें उलया गे. तर हांगासर आसात आमच्या आलिशाची मम्मी डॅडी आणि तसो भाऊ मानस अशोक तशेंच मानस प्रमिळा आणि एक ॲडली. आता फर्स्ट हांव तुमचे कडेन उलयचे पयले हांव ॲडली कडेन उलयता. ॲडली तूं पळोवन असलें बाय कशें उलयता गे म्हणून सांगून बाय उलयतना म्हणाले तूं इल्लो पोखरी आनी बाय इल्लें पाप म्हणून सत्य गे गोतूना गे तूं म्हाका पाप दिसताय बरो घरा पोखरी करताय गे बायक म्हाका नाही तूं बरो भुरगो बरो दिसताय म्हाका. पाद्रा म्हणे जाताय गे आणि 15 जाल्यार पुरवा 3 तारखेक हांगा आमचे एक वोकेशनल प्रमोशन कॅम्प आसा ये जाईल. ओके तशें म्हणटा आसतना मानस अशोक आनी प्रमिळाबाई आतां तुवें एखादें व्हडलें साधन केलां कितें म्हळ्यार एक कोडयाळांतलो व्हडलो दायज वर्ल्ड सो एक शो ताणें विन जाला. तशें तुमकां एक कशें भोगता तुमचे दुवेक पळयत आसतना? आमकां मस्त खुशी भोगता सगळीं सपोर्ट करतात. प्रत्येकान आमचो फिरगजी सोबिकार बाब फादर रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा तशेंच आमचो कॉयर मेस्त्री जावन आसा सुनील सर तशेंच सर वाड्या घरां फेरगस घरां तशेंच आलिशाची स्कूल टिचरां सगळीं सुमेस्तां कुटुंबदारां सुमेस्तांनी मस्त सपोर्ट केला. सगळीं विश करते आसात सो मस्त खुशी भोगता.
एक अलिशाचे एक ल्हानपणाचे तुमच्याकडे दिसाचे जाल्यार अलिशा ल्हानपणार कशें जालें संगीताची उर्बाताची ते तुमी कशी पारकिली कशें ताका तुमी हेल्प केलें संगीताच्या क्षेत्रांत मुखार वचूंक ताचे विशयान म्हाका सांगतात. अलिशा ल्हानतावन सादें आसलें मस्त आनी ताका ड्रॉइंग करचें सिंग करचें म्हळ्यार मस्त उर्बा खंय किर्तन आनी इगर्जीन किर्तन सिंग करतना येवन घरा येवन ताणें सिंग करचें आसलें तो तशें ताचें ते हांवें तें सिंगिंगाचें देणें पार्क केलें. तशें ताका कुमगारा टायमार किर्तन गावंक एक अवकाश मेळलो तशें ताच्या कुमगारा फंक्शना टायमार ताणें एक उल्हासाचें गीत गायलें तें आयकून आयिल्लीं सगळीं फंक्शनाक आयिल्लीं सगळीं म्हणूंक लागलीं ताळो मस्त बरो आसा आख्खा कॉम्पिटिशनाक आनी घालचें बरें तशें तेंचे मुखार वयतलें ताका बरो फ्युचर आसा म्हूण सगळ्यांनी सांगल्यान म्हाकाय कळ्ळें की ताका एक सिंगिंगाचें टॅलंट आसा म्हणून तशें ताका सिंगिंगाच्या जोशल मॅमा कडेन इसान सो सिंगिंगाच्या क्लासीक घालन ते आतां ऑनलायन क्लास शिकते आसा तशें बारी इमोशनल जावन तुमी दुयेंशान उलयत आसतना की त्या दुयेचें व्हडलें एक साधन डाडा बारी इमोशनल जावन दोळ्यांत ऑलरेडी दुकां आसा देखून चड उलयना म्हणूंक लागलो. तर ये आमी अनोराच्या फॅमिली कडेन आतां हांगासर उलया. तर हांगासर आसा तर आमच्या अनोराची फॅमिली डाडा आसा मानेस अनिल तो आमच्या वाचून दाखयता येता एक बरो बॉडी इंटरनॅशनल लेवल बॉडी बिल्डर तशेंच एक समाज सेवक म्हणून सांगून म्हाका अनोरान सांगलें. तशेंच अनोराची मम्मी आसा प्रसिल्लाबाई तशेंच ॲडेल आनी एंजल हे सुद्दां आमचे एंजला बरीच आसा. तुमचे कडेन सेम सवाल हांव विचारता तुमच्या दुवेचें एक साधन कित्याक एक बरो व्हडलो रियालिटी शो द एज वर्ल्डाचो एक रनर अप जावन ते विसून आयला तुमचे एक फिलिंग्स कशे आसा ताचे विशयान. अनोरा विशयान सांगचें जाल्यार आमी लक्केत म्हणयात कित्याक म्हळ्यार ते एक पवित्र जाग्यार जल्मालें म्हणजे जेरुसलेम इज्रायला. आनी अनोरा विशयांत सिंगिंगाच्या विशयांत म्हाका तितलें हांवें काल म्हळ्यार असो सांगूंक पळोवंक गेल्यार ताका सपोर्ट करूंक चड जावन आमी केला पूण ताका संगीताक मुखार वचूंक साधन करूंक तयार केल्ली म्हज्या यजमान्यान कित्याक म्हळ्यार म्हाका पुरसत ना म्हजी ॲम्ब्युलन्स सर्वीस आनी म्हजी सर्वीस कित्याक म्हळ्यार म्हाका 24 hours टायम ना कित्याक म्हळ्यार म्हजे खंयच्या घडयेक म्हाका आपयता हांवें उठोवन वचचें पडटा आनी अनोराक म्हाका चड टायम दिवंक की म्हजे कडेन पुरसत ना कित्याक म्हळ्यार हांव समाज सेवक घराचें सकाळीचें दुबळ्या दट्ट्यांक हांव घरा बांदून दिता तशेंच ॲम्ब्युलन्स सर्वीसी करता तशें ताका कितें सपोर्ट जाय आसलो ताणें करचो. आनी एक दीस अशी घडीत आयल्या अनोरान केदाळ्या म्हणचें आसलें डाडा तूं म्हाका टायम मस्त उडोवन दिताय दुबळ्या दिताय पूण एक दीस हांव वचून जालें डॉन बॉस्कोलाक आयलो आनी थंयसर मुखल्या सिटीर वचून हांव बसलो कित्याक म्हळ्यार दुयेन म्हणचें आसलें म्हाका केदाळे तूं दुबळ्यांक वेळ दिताय म्हाका दिनाय म्हूण आनी हांव थंय मुखल्या सिटीर वचून बसलो कित्याक म्हजी धूव सिंगींग करता म्हूण आनी बसोंक जस्ट तयार करता आनी थंयच म्हाका कॉल आयलें अनिल तूं अर्जंट मूडबिद्री येजी आनी मूडबिद्रींतल्यान बागलकोट वचोंक तुका एक पेशंट आसा म्हूण हांव थंय उठोवन गेलो तेवळ म्हाका बेजार जालें पूण गेले ह्याच वर्सा परत म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो आनी दुयेन म्हळ्यार हांव फायनलाक आयला डाडा त्यो एजी आनी संतोशान हांव गेलो म्हाका दिसता तें देवाचें बेसांव आसतलें थंय विनर जालें. आतां ताच्या उपरांत हांव ते दायज वर्ल्डाक पळयतना म्हाका गोतून हांव चड टायम ताका वचूंक ना कित्याक ते येताले म्हाका टायम दिवंक नासलो आनी लास्ट ते फायनलाक येता म्हणटना म्हाका दिसता म्हज्या हांवें कितें त्या संवसारांत हांव दुबळ्या खातीर करता तें देवान म्हाका दिवंक छागे तें मुखलें दुयेक दिला म्हणून हांव तेंत फाटी येता. खंडीत जावन कित्याक म्हणून सांगल्यार जे आमी स्वार्थ निस्वार्थ तरान कोणाची आमी सेवा करता आमच्या काळजांत कितें स्वार्थ दवरनासतना ताच्या प्रतिफळ तुमकां खंडीत जावन सुखना म्हणून जेजून प्रॉमिस केला म्हणटा आसतना मेळनासतना आसता गे तशें म्हणटना प्रिसिलाबाई तूं चडावत काले म्हणल्यार एलेमरिया काय म्हूण सांगतात एलेमरिया काय म्हूण सांगल्यार मुखार आमी कितें करता तें आमकां दिसना जाल्यार फाटल्यान कुटुंबाचो एक आदार असो खांबो जावन दुवे खातीर ते सपोर्ट करता न्हवऱ्याक एखाद्या भायर वचून काम करूंक सांगता जाल्यार घरा भितर आदार घट्ट आसल्यार मात्र तुमकां साध्य आसा. सो गोव एक बरो बॉडी बिल्डर ते वचून बॉडी बिल्डिंग आनी पुरा करतना ते वचून रावचें पडटा केदाळ म्हणी बोगले आसा की शाय म्हणजे गोवाक सगळ्यांनी पळयतात आनी पुरा आमचो केदाळ बोगला गे तशें कांय ना म्हळ्यार बॉडी बिल्डींग ताणें 2015 तशें कशें तेंगे रावयलें तेज्या उपरांत ताणें पार्टिसिपेट करूं ना म्हण दिसता. लास्ट ताणें इंटरनॅशनल बँगलोरान केल्लें भुरगीं ल्हान जाल्ल्या वरवीं आमकां वचूंक जावना ताचो पाठिंबो आसल्या वरवीं तो म्हाका मस्त सपोर्ट करतलो तशें हांव भुरग्यांक सपोर्ट करतली. तुमगे दोन स्टार आसात दोगो स्टारांक घरा भितर कशें हँडल करतात प्रसिलाबाई. देवाचे बेसांव म्हूण चिंता सो व्हेरी हॅपी तांचे लागून आमी मस्त प्राऊड फील करता आमकां एक रेकग्नायज मेळटा सो व्हेरी हॅपी. तर दुवेक तुमकां आणखी मुखार वचून आणखी बरें शायन जावन तशेंच आनी दोगां फाटल्यान आसात तांकां सुमेश तांकां बरें मागता. तर अलिशा आनी अनोरा एक व्हडलें अचिवमेंट दोळस जाला मुखार एक व्हडलें अचिवमेंट करचें प्लॅनी तुमकां आसा मुखार वचचें म्हणून चिंतला
तसे म्हणता असताना तुमचे जोशल मॅमाचो एक शो येऊन चला आणि तातूंय तुम्ही पार्टिसिपेट करतात म्हणून हांवें आयकला तर ते शो विशयन म्हाका इल्लें सांगशात घ्या जोशल मॅमाचे सुमधुर संगीत इन्स्टिट्यूशनांत हांव सुमधुर संगीत कॉन्सर्ट आनी पुरवां नोव्हेंबरांत आसा तशें त्या कॉन्सर्टांत आमचे ग्रेड 2 ग्रॅज्युएशन आसा त्या कॉन्सर्टांत आमी स्टुडंटां तशेंच जोशल मॅम ओट्टूक सिंग करता थंय आमकां आनीक एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा आमचे टॅलंट एक्सप्लोर करूंक सो तशें जाल्लें हांवें तुमकां सर्व बरें मागता केदोळे एक ल्हानसो आमचे कोड्याळ्याच्या लेवलाचो शो तुमी विन जाल्यात मुखार वचून कर्नाटका लेवल आसा इंडियन लेवल आसा आनी इंटरनॅशनल लेवल आसात तशें म्हणटा आसतना बरेंकन अभ्यास करा सांगात शिकपाक महत्व दिया कित्याक शिकपाचें इम्पॉर्टन्स आमकां आसा आमकां वता तशें तशें म्हणटा आसतना आमची दोगां कोडयाळची जिगी बिगी थारा मुखार वचून परजळची नकेत्रां जावन सगळ्या संगीत संवसारांत परजळो दीत म्हणून हांव मागता आसतना तो बाळोक जेजू आमी ह्या बाळोक जेजूच्या श्रायना कृष्ण हांगासर आसा तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल तुमचें सुमेध जिवीत नंदन जावन दी तुमचे आमच्या समाजाक आणखी चड बरें जावन दी म्हणून आशेवन तुमकां समेस्तांक बरें मागता कशें भोगलें तुमकां हांगा कार्मेल किरणाक येवन कशी भोगली ओके तर पळयतात मग कार्मेल किरण पळोवन नंतर हांव बरी प्रोग्रामां येवन आसात तर मोगाचे विक्षकानो तुमकां हाचो ब्लॉग कसो लागलो आमची दोन झिलमिल चितारां जिगी बिगी तारा हांगासर येवन तांची जिणेची ल्हान एक झलक तुमच्या मुखार आमी दवरूंक प्रयत्न केल्या देखून तांचे तल्या आमचे तालेंत भुरग्यांक आमी सपोर्ट करया म्हणटा आसतना कार्मेल किरणाक तुमकां कितें करूंक वता आसा चॅनलाक सबस्क्रायब करा कितें बरें लागलें कॉमेंट करा कितें बरें करीत आसलें तें आमकां कॉमेंट करून सांगा आनी हो व्लॉग समेस्त लागीं शेअर करा तुमच्या सांगात हांव परत आसतली तवळ पर्यंत पळोवन रावा कार्मेल किरण समेस्तांक देव बरें करूं दर्या कुशीन फुट करून तो बसरेता नेला सजे वेळा सूर्य पडे तमसो जाला कारवी पळे सांगता मेळून रंपणी वडीता तशिल्यान पळयताना संग्रे मुदेला